3 वर्सां आदी कर्नल जीजस बेनिनो फुर्तादो मॉर्निंग वॉकाक गेल्ले कडेन दोग सुण्यांनी खंय तेचेर हल्लो केल्लो। त्या सुण्यांचो धनी तेन्नाचो दक्षिण गोंयचो SP बोसवेट सिल्वा। पुलिशेंत कागाळ नोंद करून लेगीत तेन्ना ह्या घडणुकेचेर कांयच कारवाय जावंक ना। कर्नल जीजस फुर्तादो आनी एक कोर्टांत केस फायल केल्या अगेन्स्ट गोवा पुलीस डिपार्टमेंट आनी तेज भाशेन गोंय सरकाराचेर म्हणल्यार जाता। सुमार 3 वर्सां आदी एक दीस हांव सकाळचो म्हणजे मॉर्निंग वॉक करता आसतना एकटो मनीस येयलो मुखायल्यान 4 जाण सुणी घेवन 2 मानलोलीं आनी 2 बेश्ट सोडलेलीं। अकस्मात 2 जाण सुण्यान म्हाका सारको आताक लागून नास मारलो। हांवें जेन्ना फुडें पुलीस कंप्लेन केली तेदून कोण येयलें की हो मनीस जो फुडें सुणी घेवन भोंवतालो रस्त्यार हो SP म्हूण गोवा पुलिसेचो। तेजे कडल्यानसून गोवा पुलिसान हेजे वयल्यान कांयच एक्शन घेवना। पूण ही केस म्हाका झगडपाक लागल्यार आतां उणें म्हळ्यार 3.5 वर्सां जालीं आनी गोवा पुलिसाचो हांव एक कंप्लेनंट रिप्लाय म्हणटाय तो दिवपाक म्हाका 2 वर्सां लागोलीं। फॉर 2 years तेमी म्हाका एक देखून रिप्लाय दिलो ना एज अ कंप्लेनंट म्हज्या नांवान। सो आय एम हियर टू फायट दीस केस कित्याक गूड गव्हर्नन्स जरी तर आमकां मेळना जाल्यार गूड गव्हर्नन्स आमी झगडोन घेवचें पडटलें। डिमांड आसा पयलीं म्हणटाय तें हो मनीस बोसेत सिल म्हणटाय तो पुलिसीं आसलेलो ताका लागून तेणें ही केस सप्रेस केल्या। म्हणटकूच हें एक कलरेबल इन्वेस्टिगेशन पयलीं म्हणटाय तें पुलीस ऑफिशियल जितले पडीं इनवॉल्व आहाय जेमी हें कलरेबल इन्वेस्टिगेशन केलां तेंचे गोंय सरकारान एक्शन घेवचें आनी दुसरें हे बोसेत सील म्हणटाय तेजेर एक FIR रेजिस्टर करचो अंडर सेक्शन 289 ऑफ द इंडियन पिनल कोड कळ्ळें तुका लिव्हिंग नेग्लिजंट कंडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द एनिमल। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस।